मनोहर पर्रीकर, स्वर्गेस्त मनोहर पर्रीकर म्हाका दिसता ह्या भारतीय जनता पार्टीक गोंयकारांक अक्षरशः फटयल्यात. पावर स्कॅम करून काँग्रेसीचें सरकार उडयलें आनी 25 वर्सांनी त्या केसीचो निकाल आयलो वेर पणजे स्पेशल कोर्ट हेज एक्विटेड आनी जजमेंट जर तूं वाचत जाल्यार त्या जजमेंटान साफ बरयलां की एविडन्सूच प्रोवायड करूं नाशिल्ले. सो आय थिंक that the government has to appeal that matter in High Court because proper evidences were not produced. आणि जो सध्याचो मुख्यमंत्री जो आहा तो सांगता आपूण मनोहर पर्रीकराच्या आदर्शाचेर चलपी मुख्यमंत्री. सो मनोहर पर्रीकरान गोंयच्या जनतेक कितें सांगिल्लें की पावर स्कॅम जाला, 80 काय 70 कोटी रुपया आनी खाले हें सांगपी मनोहर पर्रीकर. आतां तुमचे कडेन डबल इंजिनाचें सरकार आहा मरे. So why the state government has scot free? काय भारतीय जनता पार्टी हे असली षडयंत्रां करता की कोणा तरी घेवप सांगप की ताणें चोरी केल्या किंवा तो फ्रॉड ताका यूज करप मागीर प्रेशरायज करप आनी मागीर पार्टीन हाडप. सो आय थिंक दॅट हॅज टू बी एक्सपोज, दॅट हॅज टू कम आउट टू द पीपल ऑफ गोवा. ह्याच भारतीय जनता पार्टीन 2012 कितें सांगलें की 35,000 कोटीचो मायनिंग घोटाळा जाला म्हणून. आतां नेक्स्ट वे कोण कम टू दिगंबर कामत. सो गोंयच्या जनतेक कळूं मरे कोण खरें उलयतालो आनी कोण फट उलयता ते. खरेंच जर तर स्कॅम जाला ताका PWD मंत्रीपद कशें दिलें? ज्या मनशाचेर तुमी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरेन सुद्दां तुमी कंप्लेनी बरयल्यो, नितीन गडकरी तांचो पार्टी प्रेसिडेंट, म्हजे कडेन लेटर आहा तें. तुमी बरयलें की दिगंबर कामतीन लूट केली 35, म्हाका दिसता त्या लेटरान तांणी 6,000 कोटी बरयल्ल्या. 6,000 कोटी रुपया गोंयचे खाले म्हणून बरोवपी मनशाक तुमी आज PWD मंत्री करता. ते आय थिंक ऑल दीज थिंग्स हॅव टू कम आउट टू द पीपल ऑफ गोवा. आनी गोंयच्या जनतेन आतां म्हाका दिसता विचार करपाक जाय की BJP कशा पद्दतीन आज राजकारण गोंयान करता ते. हे फक्त इशू नाशिल्लो एक फिक्टेशियस नंबर काडून लोकांच्या तोंडार मारप, मागीर ते डेली उलोवप, मागीर लोकांक ते खरें दिसपाक लागता. 2012 तांणी काँग्रेसीचें सरकार उडयलें सांगून 35,000 कोटीचो घोटाळा जाला म्हणून. आनी जेन्ना हे आयले पावरान एका म्हयन्यान स्टेटमेंट चेंज मनोहर पर्रीकराचो फर्स्ट एसेंब्लीन म्हाका याद जाता ताणें सांगलें की ना ते 35,000 कोटी न्ही ते कितें 2,000 म्हणून. आनी ते 2,000 वयल्यान ताणें एक ऑडिट कमिटी बसयली आनी थंयच्यान तो 350 आयलो. सो दीस इज हाव दे कम टू पावर, लोकांक फटोवन. सो म्हाका दिसता हें सगळें उगड जावपाक जाय. दॅट इज वाय वी हॅव written to the chief secretary ki baba हे तू appealan वच. and we are trying to work out the legal we are discussing with our legal team ki baba how to go about it.